Utusun samkas bukta Sumya mandirat yaliktana Belidan beto kailyam Ukkaram karkalitam Nidhalam kakarmun paratam Nidhalam kakarmun paratam Pati somyami Alyam tuce sashi Kakurtam chedayin tudakar Favonai mononami Somya tuci murti Mokshi tu amchi patkijini बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्या सो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो ख्रिस्त मोगाच्या भवनान बहिणो आज आम्ही सद्या काळाचो चवथो आयतार समारंभता आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो आमकां ख्रिस्ती जिविताक खंयचें गरजेचें म्हणलें आमकां कळीत करता गरजेची वस्त आमच्या जिवितांत जावन आसा मोग हर एक मनीस मोगाक खाशेता पूण देव नीज मोग कितें म्हणलें कळीत करता आपणाच्या पुता द्वारी हो क्रिस्ती मोग आमी आपणाचो कर्ण जियोंक निस्वार्थपणी आमचें जिवीत पेल्या पासून करसूंक आमकां सोमी आपयता आनी शिकयता तर असलो मोग आमी आमचो करून घेवया आमच्या जिवितांत क्रिस्ती मोग आमी रुता करया खंडीत जावन ही मोगाचीं फळां आमच्या जिवितांत खंडीत दिसून येतलीं म्हाका जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया आमी केल्ल्या सरसुकीचो उडासकान तांचे बॉक्सांनी मागोवन नितळंतस करनान हें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसगुण्या सर्वांक सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो घेवन सदांच संवकार एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन Somiya kagutka Somiya kagutka Krista kagutka Krista kagutka Somiya kagutka Baba
बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू मोहित एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुझे भजन करूंक आनी बाबार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जनांगाचो प्रवादी म्हूण हांवें तुका नेमला. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यान तुका रचचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्माचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. पूण तूं तुजें कमर बांद उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग. तांच्या मुखार कांपा नाका ना तर हांव तुका तांच्या मुखार कांपासो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध ताच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट शहर एक लोंगडाचो खांबो एक काश्याची वणत करतलो. ती सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पर देवाचें उतार हें. तुझो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदीं फटवून पडूंक दिनाका. तूं न्यायनिधी समून सुविधा देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्या कांद्यो मुझे तारण कर. तुझी सोड करतले सोम्या.
सर्वेस्परा मुझे कड़ मुझे भद्रते सो आसरो जातु मुझे जीवातोंचे कोटे कित्या तू एकलोस मुझे कड़ आणि मुझे कोटे नैवे देवा मुझ्या नष्टांच्या हातांतलो म्हाका निवा मुझे तोंड तुझी समोर परगटले सोम्या तू दर्या मुझो एकलोस परमोसो मुझे तने प्रायता तुझेरच मोजो विश्वास जल्मात हांव तुजेर तेकून रावला मुझ्या आवयची कुशींता तूंच म्हजो चलयना मुझे तोंड तुजी समोर परगटले सोम्या मुझे तोंड तुजी समोर परगटले सोम्या सांव पावलून कोरिंथघरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तरी पूण ह्या सर्व देण्या प्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. मनशाच्या आनी देवदूताच्या सर्व भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतलें वाटले बरी, किनकिनतल्या ताळा बरी. प्रावाद करचें देणें म्हाका आसात आनी गुपीत संगतीचें परिपूर्ण जानवाई म्हाका आसात. वा एका कडेच पर्वत आनी एक कडेन वचून करचें तितलो भावार्थ म्हाका आसा तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सर्व म्हजे आस्त बदीकच दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग नाच जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान बरना, मोग मर्यादिविने चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागा जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें ससून व्हरता, सगळें सतमानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सराना, प्रवाद्याचें उलोवणें अखेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें, जानवायाची देणी नापयस जातली. कित्याक आमची जानवाई अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण, पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नाश जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरें उलयतलो, भुरग्या बरें समजतलो आनी भुरग्या बरें चिंततलो. आतां जाणतो जातेस भुरगेपणाचो सर्व संगती हांवें सोडल्यात. आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. आतां थोडें मात्र हांव जाणा,
पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलों अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळतात पूण हांचे मदें मोगूच श्रेष्ठ देवाचे उतर हे देवाचे उपकार Alleluia, 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 Alleluia. देवा संसाराचो असोय मोकेलो आपल्या एकल्याच पुताक मोगू दिलो देवा संसाराचो असोय मोकेलो आपल्या एकल्याच पुताक मोगू दिलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या वाचून जातच पुस्तक कवळणो सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाठीन दिलें आनी तो बसलो थंय आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें थंय आसलेले सक्कळी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतलीं तीं आपुरबायेचीं उतरां आयकून विस्मीत जातले ते म्हणटले हो जुजेचो पूत न्हयवे तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो वैजा तुकाच तूं पयलें गूण कर ही गाद तुमी म्हाका मारतल्यात आनी कफरनावांत तुवें केल्याय म्हूण आमी आयकलां तीं कृत्यां हांगाय तुज्याच गांवांत कर म्हणून तुमी म्हणटल्यात ताणें मुंदारून म्हळें सतच हांव तुमकां सांगता खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना आनी एक सत गजाल तुमकां सांगता एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडलेल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधवी आसूंक आशिल्ल्यो तरी पूण तांचे मदले एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सरेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्री सरशी तशेंच एलिजेव प्रवद्याच्या काळार इस्रायलांत सबार खोडकार आसूंक आशिल्ले तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना हें आयकून सिनेगोगांत आसलेले समेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर वडीत व्हरून गेले तांचें शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांत पावन ताका सकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचन जाली पूण जेजू तांचे मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून सरलो देवाचे उतार हे वाकनी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावा भयणीनो थोडे फावटी जायत्यो संगती आसून जर गरजेच्यो संगती नात तेन्ना ह्यो जायत्यो संगती आसून कांयच प्रयोजन ना फॉर उदाहरण सांगचें जाल्यार बूक आसा बरोवंक पेन ना तर तो बूक आसून फायदो ना इस्कॉल आसा व्हडलें सोबीत इस्कॉल आसा थंयसर शिकोवंक भुरगीं नात तेन्ना तें इस्कॉल आसून फायदो ना प्रोफेसर आसात टिचर्स आसात स्टुडंट्स नात तेन्ना प्रोफेसर वा टिचर्स आसून फायदो ना
सोबीत व्हडलें घर बांदलां घर आसा पूण थंयसर रावोंक वस्ती करूंक मनशां नात तेन्ना तें घर आसोनी फायदो ना. व्हडलें सोबीत मोबायल काडून गेला पूण ताका सिम घालूंक ना तेन्ना तें सोबीत मोबायल आसोनी फायदो ना. सोबीत कार आसा बायक आसा पूण सावी भायर पडल्या कांयच प्रयोजन ना न्ही. रुचीक रांदूंक म्हणून आमी भायर सरता सगळें जालां रांदून जालां पूण मीठ घालूंक उडासना तेन्ना त्या रांदपाक रूच ना. अशें जायते फावटी आमच्या जिवितांत सगळें आसता पूण थोड्यो म्हत्वाच्यो गरजेच्यो वस्तू आमी आमच्या जिवितांत आसूंक वृता करूंक आमी विसरता. हें जायते फावटी आमच्या जिवितांत घडटा. आमचे क्रिस्ती जिवीत ह्याच परिस्थितीक सरी करयेत. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत सगळें आसा आसूंक पुरो. आमी सर्व क्रिस्तांव आमचे थंय भावार्थ आसा. घरांत सोबीत आल्तार आसा. पवित्र पुस्तक घरांत आसा. जावंक पुरो म्हज्या गळ्यांत बेंतीन खोंत आसा. म्हाका मागोवंक पवित्र बलिदान युक्तिचें बलिदान भेटोवंक सोबीत इगर्ज आसा. ह्या जाकासात हांव मागणें जाना. मागणें हांव स्पॉन्टेनियस वा हांव बरें करून मागणें करूंक हांव जाना म्हाका कळीत आसा. म्हज्या समर्थीचे कायदे कितें म्हूण हांव जाना. समर्थीचे सर्व संगती हांव जाना. हांव सेवा करतां गरजेवंतांक पावतां हें सर्व हांव करतां पूण एक गरजेची वस्त ह्या संगत म्हज्या जिवितांत ना जाल्यार हें म्हजें सगळें क्रिस्ती जिवीत व्यर्थ म्हणटा सांत पावलाच्या दुसऱ्या वाचपांत. ही गरजेची संगत खंयची आमी आयकल्ल्या बरी जाणा जाल्ल्या बरी ही गरजेची संगत जावन आसा मोग. जर मोग म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत ना जर मोग कितें म्हूण म्हाका कळीत ना कळीत आसुनी मोगाचो व्यक्ती जावंक हांव प्रयत्न करना आनी हो मोग हांव वांटून दिवंक आनी मोगान जियोवंक हांव प्रयत्न करना तर हें हांवें करचें सगळें म्हज्या क्रिस्ती समर्थीचे सगळी संगत ही व्यर्थ जावन आसा. देखून म्हज्या जिवितांत मोग गरजेचो. हर एक मनीस मोगाक आशेता ताणेता लालयता. हेरांनी म्हजो मोग करूंक जाय. हेरांनी म्हाका बरें म्हणूंक जाय. हेरांनी म्हाका बरेंकन पळोवंक जाय अशें हर एक मनीस जावं क्रिस्तांव वा अन्य धर्माचो वा धर्म नातलो हर एक व्यक्ती मोगाक आशेता. पूण हांगासर क्रिस्ती जिवीत आमचे क्रिस्ती भावार्थ आमकां सांगता की आमी मोगाक आशेवचें न्हय लालयेवचें न्हय मोग आमी वांटून दिवंक जाय. हेरांक मोग आमी दिवंक जाय. हेरां पासत म्हजें जिवीत हांवें खाली करूंक जाय. ग्रीक भाशेंत 8 नमन्याचो वा रितीचो मोग आसा. हें सकट आमकां समजोवचें ना पूण ताचीं नांवां मात्र हांव सांगतां. पयलो जावन आसा स्टॉर्ज म्हणजे एफेक्शन मैपाची मोग. आमी लायकींग म्हणयेत. हांव ताका लायक करतां हाका लायक करतां अशें पसंदयेचो मोग. हो चड काळ आसूंक साध्य ना. पसंदयेचो मोग. ताचे उपरांत आसा फिलिया इश्टगातेचो फ्रेंडशिपाचो मोग. एरोस पती पत्नी मदलो मोग लैंगीक मोग. लुडूस म्हणजे कुशलकायेचो जबाबदारी नातलो मोग. प्राग्मा हातूंत इल्लीशी जबाबदारी आसा इल्लो लांब काळ हो मोग चलता. ताचे उपरांतलो फिलोसिया म्हणजे स्वंत मोग स्वामोग
आपणाचो मोग. उपरांत जावन आसा मानिया म्हणजे मोठींत दवरचो मोग, पॉझेसिव्ह लव म्हणटा आमी. आमी मोग करचे व्यक्ती म्हज्या मोठी भितर आसा जाय, हांवें सांगिल्ले बरी आयका जाय आनी हांव जें कितें चिंतां, जें कितें हांव आशेतां त्या प्रकार चलय जाय, असलो मोगी संवसारांत आसा, हाका म्हणटात मानिया. पूण निमाणो 8वो रितीचो मोग जावन आसा आगापे लव वा आगापे लव. आमी जायते फावटी आयकलां सांग पुरो. हो मोग एका आवयचो मोग. कशें एक आवय वा बापय आपणाच्या भुरग्या खातीर सगळें आपणाचें जिवीत खाली करता, आपणाच्या कुटुंबा खातीर आपणाचें जिवीत सॅक्रिफायस जावन भेटयता, हाका आमी आगापे मोग म्हणयेत. आनी हो मोग आमच्या क्रिस्ती मोगाक सरी करयेत. पूण क्रिस्ती मोग ह्या मोगाच्या की वंसलो जावन आसा. आगापे मोग, सॅक्रिफायसचो मोग, कालिकरचो मोग, हेरां खातीर जियोवचो मोग. आनी तो मोग हाचे की वंसला रितीचो मोग जेजून आमकां त्या कुर्सार दाखयला. आनी आमी कशें आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या मोगांत जिये जाय गे म्हणून ताणें त्या कुर्सार तावन आमकां दाखोवन दिलां. मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सगळें आसून जर तर असलो मोग आमच्या जिवितांत ना, असलो मोग रुता करूंक आमी फाटीं सरता, असलो मोग आमी वांटून दिवंक आमी फाटीं मुखार पळयता, ताच्या बदलाक म्हजोच मोग, म्हजें बरेंपण, म्हजी प्रगती हें हांव जर तर हांव चिंतून जियेतां, तेन्ना खंडीत जावन हांव एक आवाज करच्या वाटले बरी आनी किनकिनच्या त्या ताळा बरी. फकत आवाज मात्र. आमचें क्रिस्ती जिवीत फकत एक आवाज मात्र, एक सबाय मात्र. आंतरीक रितीन थंयसर कितेंच ना. आनी देखून आमचें क्रिस्ती जिवीत लांब काळ म्हणसर वचोंक साध्य ना. आमचो भावार्थ दड जावंक साध्य ना. आमचो भावार्थ वाडोवन फळ दिवंक साध्य ना. जर म्हजें जिवीत सोम्याच्या जिविताक सरीक नांव जियेता, ताच्या मोगाक म्हजो मोग सरीक नांव जियेता, संवसारी मोगान न्हय, संवसारी संगतेच्या आशेन न्हय, संवसारी संगतीक लबदोन न्हय, बगार म्हजें जिवीत क्रिस्ताच्या कुर्साच्या सावळेंत म्हणजे ताच्या मोगाच्या सावळेंत हांव जिवंक आशेतां. खंडीत जावन म्हाका खरी सावट मेळटली. आनी ही सावट हांव हेरां थंय वांटून घेवंक, हें बरेंपण हेरां थंय वांटून घेवंक म्हाका संपें जातालें. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आपणाक खाली केल्लो सुमी तुमकां हांव सेवाक म्हूण आपयना, इश्ट म्हूण आपयतां. तुमी म्हजें संत म्हूण आपयता. तुमचे खातीर हांव आयलां, तुमचे खातीर म्हजें जिवीत हांवें बलिदान जावन भेटयलां. आनी अशें कोण ह्या बलिदानांत वांटो घेता तांणी सुमेस्तांनी एक बलिदान जावंक जाय म्हूण जावन आसा म्हजी आशा म्हणटा सुमी. आनी हें बलिदान आमी आमच्या मोगाच्या जिविताद्वारे मात्र आमी भेटोवयेत. केन्ना आमी येवक्रिस्ताचे मनशां जाता, केन्ना आमकां आमी मोडटा, तेन्ना आमी आगापे मोगान जियेता, संपूर्ण खालिकाच्या त्या मोगान जियेता. आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या सेस संभारा खातीर, आमच्या वाड्या खातीर, फिरगजे खातीर, समाजा खातीर खाली करचें जावं दी. म्हज्या समाजीक हांवें वायट जोड दिनासतना बरेंपण जोड दिवचें, मोग जोड दिवचें. आनी अशें जें कितें क्रिस्ती समोर्त म्हाका शिकयता, जें कितें क्रिस्तचो मोग म्हाका शिकयता, तें हांवें ह्या संवसाराक जोड दिवचें. खंडीत जावन म्हजे मरिफात क्रिस्तचें नांव उंच उबारतलें, ताची महिमा म्हजे तावन परगट जातली. असलें भाग सोमी आमकां फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.
Daikon ubi ravatam subavartam usaria satmantan devac sarpadvedara bapak sargane pritmecharas narak anjes Krista treklas putak amcha sumia Supui dreptmer vegal pe sumolo, ampla merita un sumolo, pons pe de caltane cosle, tacul sazolo, tomelan de cane kepilo, tomele madiolo, desrei samelan to Sarga sorlo, sarpada de apusha Teinta anjuene melanchi munsui kurungetalo, satmanda puidratmia, katolik puid sabe, bhaktan sektar, patkanche boksane, kulichi jivan port, sasnache enchivit, amen. Mogal babino ami devachin burgi, ami patinen kelle magne to tiraskar karina, tacer amso संपूर्ण विश्वास तवून आमची मागणी ताका आमी उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या बापा साहेबान गवळी बापांनी याजक आणि धार्मिकांनी तांकां लाभले प्रवादपणाचे मिसाव दैरान कार्यगत करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात मात भास म्हणलो भेद करिनासतना सर्वांच्या उदारगते खातीर बरी योजना मांडून हाड ती सुफळ जायशें वावरूंक तांकां तुजे कुरपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावंक कुटुंबाच्या सांद्यांनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियेतना तुज्या पुता जिजू परी खरी प्रवादी जावंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कश्टतल्यांची तशें विविध पिडेशिडेक वळख जाल्ल्यांची सेवा करच्या भावा भयणींक तुका समर्पिता. हे कश्टाचे मिसांव करतना तांणी तांचे थंय जिजूक पळोवन मोगान तांची सेवा करूंक तांकां उदार काळीज दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजार जाल्ल्या आमकां तुजे कुरपेन बर. तुजो खरो अणभव जोडूंक तुजे कुरपेन दिसपट्टे जिणेंत खरे प्रवादी जावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी गरजा पसत आमी मागया. मोगाळा बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी उसारलेली सर्व मागणी तूं मानून घे. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सता नितीन जियोवन तुका साक्ष जावन जियेतना अन्याय अनिती विरोध प्रवाद करूंक आमकां कृपेन बर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. शेतान तुझ्या फुल्यान फुला विविध रसना स्वादी फळा आम्ही बापा तुझी भुरगी बाळा काणी घेऊन आयल्या पाया तळा बापा देवून देवा उंच्या वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल मासारका क्रिस्ताच्या बापा देवून देवा उंच्या वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल मासारका क्रिस्ताच्या. म्हज्या मोगाळ बाबून म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदविदा देवोवपा म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमी तुजी साखरां तुजे वेदीचेर इंदानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सर्व आमकां लाभय.
या आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातै उबारता. सर्वे स्पोरक आमच्या देवा दिन वसूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 dălbaranțo सर्वेस tu. Sărgani somsar भरला तुझ्या वैभवात. उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय. सर्वेस पोराचे नामी एका ताका जय. उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे जीवन बोल आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आणि जेजूची खूण नरका सेवतेल्या आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणींची काकलूत कर तांकां आणि तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगती भगवन जुसे तिचो पती भगवन धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो राजा संस्कार दी आणि आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयेकुन्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मगसो गुत्सावन एकामेका शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे आनी आमा समेस्तांचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काकुलतेचे भांडार सर्वांक दिता आदार बोगसूंक सदा दायार रगताच्यो सरी भरयल्यो ताणें कुसार आमचे पासून दीस रात मागता तो सरकार क्रिस्ताचो मोगतो. Cristaso moto, coso to ataso, visron konak saito, mit menas lolo, Cristaso moto. Kapnetavun kusapoyan moktane kelo, mogaso samskartane moganam kabilo, Cristaso moto. Mățătace tăina, dustrianso matrusko, Ancartace tăina, titlo bolo caldo, avoi somok păgăn, cărce cal somokto, căi se coneie, decanas lomokto, Cristaso moto. Cristaso moto, coso to atapso, visron konak saito, mit menas lolo, Cristaso moto. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्वनेच्या या जीवनान तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय. या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वसूं या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मगाच्यान आज हांगासर संजेर 6:30 वरांक आसचें संजेचे मागणे पवित्र सभेचे मागणे आनी आराधन आज संजेर आसचें ना. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता, तुझे कृपे बळा रास तुझे पार करता.
मोगा पूज्या काळीज आमचे नासता सेवा तुझी करू पूर्वे मुखार सरता मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेता तुझे कृपे बळा रास तुझे प्रकटा मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरिया शिरपाल देव आमकां मागीर कुर्साचे गुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले